बली भेटो तेंपलान तुझ्या बापा गणमाराच्या ल्हान व्हड बावडा संगी वर्णिता तुका कायास संसाराच्या केदो वर्तो तुझो वैभव गायता तुका हरिची वाकंतात महिमा सूर्य चंद्रेन दोगो तुमोन करपे सागो आयऱ्यां बली भेटून तेंपलान तुझ्या बापा गणबाराच्या ल्हान बावडा संगी वर्णिता तुका प्रायास संसाराच्या देखन बसया मोगाचे इश्टनो सांजू तद्देवाक समर्पिल्ल्या ह्या पुणशेताक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. ह्या मिसाची ते सवां ह्या बरी आसात. अर्गामेसां दितात एन संतावरो ताच्या जल्मा दिसा संदर्भी आनी तावरो मुंबय हांणी भेटोवचें. आनी ता डिक्रोस किन निगोळी रोनाल्ड डिसोजानी कुटाम काटील जानेट आरान्ना मुणकूर नेल्सन फेर्नांडीस सुरतकल दुल्सिन आनी पीटर नरोन्ना फजीर रॉकी फेर्नांडीस मीरा रोड मुंबई जूलियट डिसोजा बेंगळूर अनिता आनी डॅरिल उल्लाल स्टेल्ला क्रास्ता हेणे बर्नर्ड अल्मेडाक बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दिता. बर्नर्ड अल्मेडा बहरेन प्रकाश नजरेत मदर तेरेजो वाडो प्रवीण लतिशिया नजरेत मदर तेरेजो वाडो बिस्टलिया लोपेज हळियाल कारवार एडन डिसोजा मंगळूरू शर्मानिया डिसोजा मंगळूरू झीटा डिसोजा मंगळूरू आयरिन डिसोजा बॉम्बे बरो जागो बऱ्या मोलाक विकून गेल्ल्या खातीर आयरिन डिसोजा बॉम्बे बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर मोंत डी सिल्वा उद्यावर जोस्ना डी सिल्वा बर्थडे उद्यावर रेनिटा डी डेन्झिल आनी नथनॅल अल्वा शंकरपुरा ग्रेसी मेंडोन्स आनी कुटाम शिरवा मेबल डिसोजा किन्निगोळी सांगत आस ह्या मिसा वेळी प्रत्येक ते संबसोत मीस पेटयतात. प्रवीण आनी चेनवे फेर्नांडीस मिलाग्रीस आनी तावरो मुंबय जियाक बरी भलायकी फावो जावच्या खातीर तशेंच मेल्विन ये मेंडोन्स पेरमुदे बरी भलायकी फावो जावच्या खातीर जसिंता आनी कुटाम तुडाम रॉयस्टन आनी एल्स्टनाक दुश्ट सक्तेतावन सुटका मेळच्या खातीर जुली क्रास्ता बेंगलोर आशा के ये चिकमंगळूर कळसा रिपोर्ट नॉर्मल येवच्या खातीर रिना मंतेरो पवित्र काळजवाडो दिल्ले पयशे फाटी मेळच्या खातीर सांगत आसा देवा दिन बर्नर्ड डिसोजाच्या आत्म्या पासून मीस पेटयता. ग्रेसी डिसोजा आनी कुटाम पवित्र काळजवाडो देवा दिन आम्ब्रोस डिसोजाच्या आत्म्या पासून मीस पेटयता. मर्सिन अलिटा आनी विनय डिसोजा नित्यादार वाडो देवा दिन रिचर्ड फेलिक्स पिंटोच्या आत्म्या पासून मीस पेटयता. लाविना आनी रिशॉन मंगळूरू देवा दिन एलियस कुटिनाच्या आत्म्या पासून मीस पेटयता. लीना कुटीन आनी कुटाम सांजूद वाडो देवा दिन पास्कल वास आनी सेवरीन कोलासाच्या आत्म्या पासून मीस पेटयता. रोशन वास आनी कुटाम किन्निगोळी ही सर्व ते सवां सोमयाच्या पांय तळी समर्पण करया. आमी जायतीं ते सवां घेवन ह्या पुणतळाक आयल्या. आमच्या ते सवां खातीर मागून ह्या मिसाचें बलिदान पेटोवच्याक आयतीं जावया. समेस्तां उबी रावया. बापाच्या आनी पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्या एकवट तुमचे सोवे आसूं. सांजूत देवाक समर्पित केल्ल्या ह्या पुणशेतात तसो सोमयाचे संगतपण आशेवन आमी संगता मेळ्ळ्या. हे मिसाचें बलिदान पेटयत आसतना जे कितें ते सवां आमी हाडून आयिल्लीं आसा सोमयाच्या पांय तळी समर्पण करया. आमचो पात्रोन सांजूत देव आमचे सर्व ते सवां सोमयाच्या पांय तळी समर्पण करून दी. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत गरज आसा ते सगळें बरेंपण तसो सोमया तावन आमकां फावो जावन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया. हे मीस देवाक मानतात तसलें जावन पेटोवच्या खातीर हे घडीभर आमच्या पातकाची दूख आमी धरया. नितळ काळजान ह्या बलिदानांत वांटो घेवंक आयतीं जावया.
पातकाची दूख धरून सनता म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडावन सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासून भगेवन सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावूं. सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर. प्रार्थया. देवा आमच्या मोगाळ बापा धर्मदूत सांजोता देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक भावार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर आनी अशाक्या प्रतिमेचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तू करूं देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना. होसेया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, रायांक तांणी नेमल्यात पूण म्हजे कुशे विरोध, फुडाऱ्यांक तांणी विंचल्यात पूण म्हाका कळीत नासता. आपल्या रुपयान आनी भंगारान आपणा बसो तांणी मुर्ती केल्यात पूण तांच्याच नासाचे कारण त्यो जातल्यो. समारिया तुज्या वासराचो हांव तिरस्कार करता. म्हजो राग तांचेर पेटला. आपणाकच निर्मळ करूं आनी कितलो काळ तांकां जाय. ते वासरू इस्रायेलांतावन आयिल्लें, एका कासाबी वावराड्यान तें केल्लें, तें बिलकूल देव न्हय. समारियाच्या वासराचे कुडक्यान कुडके जातले. वारें ती वमतात देखून वादळ ती लुंवतेली. कणसानांतलो लोगोव पीठ दिना, दीस जाल्यार परकी ते ग्राशितली. एफ्रायमान आपल्या पदकांच्या प्राजिता खातीर वेदी वयर वेदी बांदल्यो पूण त्यो वेदीस एक पाताक जावंक पावल्यो. म्हज्या धर्मशास्त्रांतले कितलेय कायदे हांव ताका बरोवन दीन जाल्यार आपणाक ते परके म्हूण एफ्रायम लेखतालो. बलिदानां ती भेटयतात आनी मांस ती खातात पूण सर्वेस्पराक ती बलिदानां मानवानात. तो तांच्या अपराधाचो उगडास करतालो आनी तांच्या पदकांक ख्यास्त लायतलो. ती परतून इजिप्ताक वेतली. देवाचे उतार हें. देवाचे ओळखकार. इस्रायेलाच्या भुरग्यानो सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. इस्रायेलाच्या भुरग्यानो सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. आमचो देव सर्गार आसा आनी ताका जाय ते सगळे तो करता. पूण अनभवड्याची बोंबी रुपया भांगाराची मनशाच्या हातांनी घडलेली ती. इस्रायेलाच्या भुरग्यानो सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. तांकां तोंड आसा तरी ते उलयनात, तांकां दोळे आसात
तांची सकत ना तांकां नाका सांग पूण तांच्यान होगूंक जायना इस्रायेलाच्या भुरग्यानो सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा इस्रायेलाच्या भुरग्यानो सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा हालेलुया 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 हांव सुबरो गवळी म्हणटा सोमी हांव म्हज्या बोकड्यांक वळखता आनी ते म्हाका वळखता हालेलुया 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 सर्वेस्पोर तुमचे सव्वे आसूं तुमचे सवे आसूं मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका जेजू आनी ताचे शिस भायर सरतना थोडे जाण देंवसार लागलेल्या एक मोन्याक ताचे सरशी हाडून आयले देंवसाराक ताणें दवडायलोच मोनो उलोवंक लागलो लोक सगळो विचमीत जावन म्हणालो इस्रायलांत असलें केन्नाय पळय उरलें ना पूण फरिसियो म्हणूंक लागले देंवसाराच्या मुखेल्याच्या बोळान तो देंवसार दवडायता अशें जेजू देवांच्या सिनागोगांनी शिकयत देवाच्या राजाची बरी खबर पासारीत आनी हर एक तराची पिडाशिडा गूण करीत सर्व शहरांनी आनी हळ्यांनी भोंवतालो लोकांचे जोमे पळोवन ताचे काळीज कनवळ्यान भरलें कित्याक गवळी नाटलेल्या बकऱ्या बरी ते घुसपडून बी जोडले देखून जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो पिकावळ्यो तेश्ट सापून वावर आडी तोडेच देखून पिकाच्या दनया लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावर आडी धाडच्याक मागा देवाची उतर हे वाकणी तुका क्रिस्त मोगाच्या इश्टानो मातेवाच्या सुवार्तेंतले जेजूच्या मिसावाचो एक ल्हानसो वांटो आमी आयकलो आयच्या सुवार्तेंत 3 संगती आमी पळयता एक जेजून एका मोन्याक वा देंवसार लागलेल्या एका मोन्याक गूण करचें आनी ते गूण केल्ल्या गडिता उपरांत 2 वर्गाच्या लोकांनी 2 रितीचे कॉमेंट पास करचे आनी ताच्या उपरांत जेजू मुखारसून सिनागोगांनी शिकयत आसतना जेजू त्या लोकांक पळोवन कळवळटा कित्याक गवळी नातलेल्या शेळयां परी ते आसले आतां तिसऱ्या वांट्यांत गवळी नातलेल्या शेळयां परी ते आसले म्हळ्यार ताचो अर्थ कितें जेजू ताची शिकवण दिता आसतना न्हय केवल जेजू मात्र त्या जाग्यार वा त्या गांवांत शिकवण दितालो कित्याक शास्त्री आनी फरिसेवी जेजूच्या काळार आसलेले शिकवणदार पूण जेजूक आनी तांकां फरक कितें आसलो गे म्हळ्यार जेजू तांकां ते मोगा विशयान बोगसाण्या विशयान शिकवण दिता आसतना ती शिकवण तांकां पासान दयेची जाताली पूण शास्त्री आनी फरिसेव तांकां नियमावळ पाळचें मात्र एक गरजेचें सोडल्यार दुसरें खंयच्याय रितीची शिकवण तांकां गरजेची म्हूण भोगवना देवाचें उतर तांकां गरजेचें म्हूण भोगवना शिकयल्लें तें शिकवण जिवितांत पाळची गरजेची म्हूण तांकां भोगवना मोगाचें बोगसाण्याचें नितीचें जिवीत तांकां गरजेचें म्हूण भोगवना तांकां केवल नियमावळ पाळची मात्र म्हूण तांकां गरजेचें म्हूण भोगलें तेंत ते शिकयताले आनी देखून त्या कारणा खातीर तो लोक शिकवण आयकतालो जाल्यार ते शिकवण तांच्या जिविताक लक्ती जायनातली आनी देखून ते गवळी नाटलेल्या शेळयां परी आसलेलें एक वर्णन चित्रण सुवार्तेकाराच्या सुवार्तेंत करता आयची शिकवण वा आयचो नियाळ आमी एक संगतीचेर मोठ्यान आमच्या जिविताक समजोवन घेवचें तसलें एक प्रयत्न करया आनी ती शिकवण जावन आसा जेजून त्या देंवसार लागलेल्या मोन्याक गूण केल्या उपरांत 2 वर्गाच्या लोकांनी 2 रितीचे कॉमेंट पास केले एक वर्ग लोक म्हणालो इस्रायलांत आमी असले पळयल्लेंत ना हें पयिल्लें कॉमेंट एका कुशीच्या लोकांनी म्हणलें आनी एक लोक म्हणालो देंवसाराच्या मुखेल्याच्या बळान तो देंवसार दवडायता 2 एक पॉझिटीव एक नेगेटीव आमी कॉलेजींत आसतना वा तुमी कोणी कॉलेजींत आसतना ही रीत आसली आसूंक पुरो आमकां एसेंब्ली आसली आनी एसेंब्ली जाता आसतना
ते त्या दिसी एक भुरग्यांक वा आमी आमचेच मदें एकल्यान मुखार वचून थॉट फॉर द डे वा एका दिसाक एक चिंता म्हणले बरी दिवचें आसलें. आनी आमचो एक सिनियर आसलो 3rd इयर डिग्री करतालो तो वेदीचेर वा स्टेजीचेर वचून ताणें एक वायट पेपर दाखयलें. अशें वायट पेपर ताणें दाखयलें. पूण त्या वायट पेपरार धव्या पेपरार ताणें एका कोनशार एक ल्हान काळ्या कलरांत एक डॉट घाल्लें. आनी ताणें पेपर दाखोवन आमकां सगळ्यांक दाखोवन ताणें म्हणलें तुमकां कितें दिसता म्हणून सांगा म्हणून. आनी आमी सगळ्यांनी वा मेजॉरिटी जाणांनी सांगलें ब्लॅक डॉट दिसते आसा. वी कॅन आयडेंटिफाय द ब्लॅक डॉट म्हणून. आनी तो म्हणटालो येद्या व्हडल्या पेपरार इतलें व्हडलें धवें पेपर आमकां दिसूना पूण आमकां सगळ्यांक दिसलें तें ब्लॅक डॉट मात्र म्हणून. म्हाका चिंतलो कित्याक हें घडीत तुमचे मुखार हांवें सांगलें. ह्या संवसारांत 2 वर्गाचो लोक आसा. थोडे सकारात्मक थोडे नकारात्मक. सम आर पॉजिटीव सम आर नेगेटीव. आतां हें व्यक्तित्व आमच्या हर एकल्यां तें आसा. हें व्यक्तित्व बदलूंक जायना हांव समजता. पूण ह्या व्यक्तित्वा विशीं एक मोठो नियाळ आमी करचें गरजेचो. कित्याक हें व्यक्तित्व आमच्या विशांत नियाळ करच्याक एक अवकाश म्हणले बरी आज जेजू आमचे मुखार हें सुवार्ता दवरता. जेजू मुखार आयिल्ले 2 वर्ग आसले. जेजून एक गडीत वा एक आजाप केलें. मोन्या मनशा आसा तो देंवसार दवंडायलो. देंवसार गेलो ताका सुटका मेळ्ळी आनी तो मोनो आसलो तो उलोवंक लागलो. आनी हें गडीत घडटा आसतना 2 वर्गाचो 2 लोक थंयसर आसा. एका कुशीन तो लोक आसलो सादो लोक. आनी तो म्हणलो असलें एक आमी पळोवना इज्रायलांत. कित्याक आमी थोडी आजापां पळोवन आसूंक पुरो पूण असलें एक आजाप आमी पळोवना. म्हळ्यार जेजून केल्लें तें आजाप पळोवन एक पॉजिटीव रेस्पॉन्स एक सकारात्मक चिंताप जेजू मुखार तांणी दवरलें. देखून एक सकारात्मक चिंताप आसलेलो व्यक्ती ताच्या जिवितांत देवाची कृत्यां कशें पळयता. देवाची कृत्यां कशें पळयता. पयलें त्या हर एका संगतींत तो देवाक देखचें प्रयत्न करता. एक पॉजिटीव व्यक्ती सकारात्मक मनीस ताच्या जिवितांत देवाची कृत्यां कितें आसात आजापां कितें आसात बरेंपण कितें आसा आशिर्वादां कितें आसात त्या सगळ्यांत तो देवाक देखचें वा जेजूक देखचें प्रयत्न करता. आमी पेद्रूक आमच्या दोळ्या मुखार हाडल्यार मास्कली पागतना ताका तिबेरिया सरोवराच्या वेळेर लोकांच्या वांजेलांत आमी वाचता त्या सगळी रात ताका कांय मेळ्ळें ना. सकाळी येता आसतना जेजू थंयसर आसलो. जेजू ताका सांगताले तुजें जाळ उडय आनी पेद्रो मुखार फाटीं पळयनासतना जाळ उडयता. उडयल्लें जाळांत ताका व्हड व्हड मासल्यो मेळ्ळ्यो. पेद्रो चिंतूंक पडलो घडना सगळी रात ह्यो मासल्यो खंय हाडल्यो म्हणून आतां येवन ह्या म्हज्या जाळांत पडल्यात. पूण पेद्रो कितें करता. पेद्रो तें तडीक आयिल्लेंत आपणाचे वयले वस्तूर पेंगटाक बांगता आनी येवन जेजू मुखार दिंब्यांनी पडटा आनी म्हणटा म्हजे सरशेलो पयसर सोम्या हांव एक पत्के मनीस. ताच्या त्या एका गडितांत जेजूक सोदचें वा जेजूक आयडेंटिफाय करचें प्रयत्न ताणें केलें. सकारात्मक मनीस ताच्या जिविताच्या ल्हान ल्हान कृत्यांनी ल्हान ल्हान बऱ्या कृत्यांनी देवाक सोदचें वा जेजूक सोदचें प्रयत्न तो करता. दुसरें ताच्या जिवितांत तो बरेंपण उलोवचें प्रयत्न करता. बरेंपण उलोवचें. तो वर्ग पळया जेजू सांगत आसलो तो वर्ग जेजून केल्लेंच तो म्हणलो असलें एक कृत्य आमी पळयल्ली ना. म्हळ्यार जेजून एक व्हडलें बरें केलें. ताणें त्या लोकांनी तें आयडेंटिफाय केलें. जेजून केल्लें बरेंपण तांणी सोदचें प्रयत्न केलें. आनी देखून हें एका पॉजिटीव वा सकारात्मक व्यक्तीचे गूण आमी पळयता आनी तें जावन आसा दुसरो शेगूण त्या व्यक्ती ते आमकां पळोवचो. तिसरें ह्या हर एका गडितांत हर एका आजपांत हर एका बरेपणांत हर एका बऱ्या संगतींत तो व्यक्ती ताच्या जिवितांत पातयेनी बळान ताच्या जिवितांत घालचें प्रयत्न करता. पातयेनी बळादीक जाता. ती घडीत हर एक घडीत ताच्या जिवितांत घडचें ताची पातयेनी बळादीक जावच्याक ताका आदाराचें जाता. आनी हें जावन आसा तिसरें चिंताप आमी पॉजिटीव वा बऱ्या व्यक्ती तें आमी पळोवचें. दुसरो वर्ग आमी पळयता तो जावन आसलो फरिजेव. आनी फरिजेव कितें म्हणटात देंवसाराच्या त्या सक्तेच्या बळान तें तो करनासा. देंवसाराची सकत बेलझेबूल म्हणून आमी पवित्र पुस्तकांत वाचता. म्हळ्यार हो लोक वा हो वर्ग
जेजून केल्ल्या हर एका वावरांती तांणी कितें ना कितें म्हणी उणेपणूच सोदचें प्रयत्न तांणी केलें. देखून हे मस्तपटी ते गणित म्हाका केदाळे उडास येवचे आमच्याच इस्कालांत आमी कॉलेजींत घडिल्लें. आमी हर एकल्यांनी त्या पेपरांत ब्लॅक डॉटच सोदलें म्हणून, ब्लॅक डॉटच सोदलें म्हणून. देखून हे सोडेपटी आमच्या जिविताक आमचेच जिवीत उलोवचें बरी जेजू आमच्या मुखार हें गणित दवरता. देखून हो नकारात्मक व्यक्ती, वो नकारात्मक वा नेगेटीव व्यक्ती कितें करता? नकारात्मक व्यक्ती समजुणी नासतना झडती करता, सारकी समजुणी नासतना झडती करता. एक गणित आमी सामुएलाच्या पुस्तकाक गेल्यार थंयसर अन्ना तिका भुरगीं नातली आनी ती देवळांत येवन ती मागताली, मागून आसली आनी मागतना तिणें कशें मागलें? ती वगेत रावोना, तिच्या तोंडांत तिणें मागणें केलें आनी ती मौनपणी मागता आसतना तिचें वोंट हालतालें. आनी येली त्या देवळांत आसलो तिका पळयता आनी तिका पळोवन तो चिंता ही कांय पियोन म्हणी आयल्या गी म्हणून, वा आमाल जावन म्हणी येवन मागोन आसा गी म्हणून. पळया, हें सूख आमी करची, झडती करची, समजणी नासतना झडती करचें प्रयत्न. एक गडीत आमच्या त्या बँगलोरांत आनी पुरा रॅपिडो आसात, रॅपिडो ते बायकां, भाड्याची बायकां. आनी एक स्त्री वा स्त्री न्ही चली ती बँगलोरांत काम करनासली. तिच्या ऑफिसांत ती काम करना. हर एक दीस तिणें रॅपिडो बायक बूक करून तिच्या घरा ती रावच्या त्या रुमाक येवचें आसलें. आनी त्या धनय कितें आसा, धनयान एक दीस सांगलें की तूं आनी हांगा रावा नाका, तूं दुसरें घर पळय म्हणून. आनी देखून ती स्त्री वा चली विचारलें की कित्याक तुवें म्हाका तशें सांगलें? हांव आनीक हांगा म्हाका रावूंक आसा, म्हाका आनीक काम आसा न्ही गे म्हणून. आनी तवळ तो दादलो वा धनी म्हणालो काय तूं हर एक दिसा एका मनशावट घेताय म्हणून. ताका कळीतच ना तो रॅपिडो बायकाचे ते मनीस ते तिका येवन हांगा सोडनासात म्हणून. समजणी नासतना झडती करचें नेगेटीव व्यक्तित्व हांगासर दिसून येता. दुसरें, असलो नकारात्मक व्यक्ती ताच्या जिवितांत सक्तांती मोसोर पळोवंक शकता. मोसोर पळोवंक जेजून केल्लें बरेंपण पळोवन ते फरिसेव कितें म्हणाले? देवसराच्या बळान तो समजे करता, देवसराच्या बळान, ताच्या बळान न्ही. मोसोर मनशाक दोळे कुर्डे करता. देखून आमी परण्यासल्ल्यांत जुजेक पळयता. जुजे बापायक मोगासो जाल्लो पूण ते भाव सगळे ताचेर मोसरान भरतात, वरून पट्टू बांयत घालतात, निमाणे दुसऱ्यांक ते विकून सोडतात. मोसोर मनशाक तसल्या वा एक नकारात्मक व्यक्तीच्या जिवितांत तो मोसोर असलें सगळें करता. तिसरें, आजापां पळयल्यार ती आजापां लिपोवचें प्रयत्न चलता. आजापां जाल्यांत पूण नकारात्मक व्यक्ती ते मानून घेना, ते मानून घेना. देखून आमी जुवांच्या वांजेला गेल्यार जेजून 11व्या अध्यायांत वा 12व्या अध्यायांत लाजरासाक जिवांत उठयलें, लाजरासाक. आनी हें घडीत जुवांच्या वांजेलांत जेजूक मरणाची शिक्षा दिवच्या कारणाचें जालें. कित्याक? त्या शास्त्रांनी फरिसेवांनी जेजून केल्लें हें काम तें धर्मनिंदा वा तसल्या संगतींत पळोवच्या मुखांतर तें सत लिपोवचें प्रयत्न चल्लें. देखून मगाचे इश्टानो, आमच्या मदीं दोन वर्गाचे आमी आसा. आमी पॉजिटीव गी, नेगेटीव मनशां गी, तें आज नियाळ आमचेच तकी आमी करया, कोणाकी आमी सांगची गरज ना. पूण सकारात्मक व्यक्ती कितें पळयता आनी नकारात्मक व्यक्ती ताच्या जिवितांत देवाचो वावर कशें पळयता हाच्या सुवार्थेंत एक मोठो संदेश जेजून आमच्या मुखार दवरला. आज आमी ह्या नोवेनांत, ह्या देव तेंपलांत सांगता जमलेलीं आसा. देवाच्या घरांत आमी आसा. देवान आमच्या जिवितांत बरेंपण केल्लें त्या लोकां बरी आमच्या जिवितांत ते पॉजिटीव वा सकारात्मक रितीन पळोवचे प्रयत्न करच्याक येवकरिस्तांतलो सोमी आमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. Bye.
म्हज्या मोगाच्यान आमी भेटोवचें हें बलिदान सर्वेस्परा देवा बापाक मानता तसलें जावच्याक मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेटक्या पवित्रच्या दबाव स्फोर म्हणून घे. सर्वेस्परा सांजू दुतात देवान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताचे सोडवण परगटूंक संतोशान आपलो जीव करशिलो आनी रगत वारयलें. तिचें सोडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. ते आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळसां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ते आमी तुका दिनवासूंक फावो. ओ कायदो निती सोनी आमच्या फायद्यासो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गींचे शिकोवन सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदूतांच्या बुन्यादीचेर तिरांनी गट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां संगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कुडू आनी रगात आपले कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वासून तो मोडलो. आपल्या शिसांक तो दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची. तेच परी जवान सतत ताणें खालस घेतली. तुका नव्यान धीन वाचलो. आपल्या शिसांक ती दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासणी कराराची हे रगत. पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासून आनी सोमेस्त मनशा पासून ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासा करात. बावड तसो गुठू परगटूया. सोमी जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेसूच्या मरणाचो आनी जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. उजिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवंतल्या आमच्या सोमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा सगळ्या संवसारार विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. लियो आमच्या भगेवंत बापा
पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याचकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो पूर्व सुदृढ मेल्यांत त्या आमच्या सर्व भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागातेंत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. इमीस पेटोवनच्या मसमेस्तांची दया कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. ओंकार मरिये देवाच्या मई संगती सांजुजे तिसोपती भगवन धर्मदत्ता सांजूद आमचो पात्रोन आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. सोम्यानंस आमकां शिकयलेलें प्रार्थन संगता भक्तीपणान आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी. नेमी आमची सुटलेल्या बक्षितां तशें आमची पदकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतलें पिडेशिरेंतलें कश्टान वारांतलें सदांच आमकां राखून व्हर. ह्या जिवितांत आमी आशेतांव तें समाधान संतोष दादोसकाय आमकां सर्वांक दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें प्रभुशन त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उतार काकुतीन सर्व पदकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय. कित्यार स्वर्गी पत्वे आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बवडताचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती समाधान दी आनी तुज्या मोगान सांबाळ. तुजी येता निरासोड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. जिवन क्रिस्ताचें शांती समाधान सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगा सुगृत जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ते आमचे जडतेनी कॅस तरीन जावं तुमच्या काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकेन वकाच. हो जावन आसा जिवंत क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. ताच्या जेवणाक आमकां पडे लपला आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण जेका उतर म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजू तूं ये काळजा तूं ये बिडार करून तूं ये तुजे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागीं ये तूं वेगीं ये लागीं ये तूं वेगीं ये. तूं जावन आसाय उजाड काळोख पयसावन मरणा काळोख निवराव अमर जिवीत लाबसो उजवाड फांकय जिवीत लाबन सगळी निवासाक पावय.
प्रार्थया. बोमोगाळ बापा, साजोत देवाच्या सैत्यवंत मन्नापासत या नोवेनाच्या दिसा हो संस्कार आम्ही संभ्रमला आणि तू घेतलेल्या तुझ्या पुताच्या महिमेवंत कोडी रक्तावरवी तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी जाचे भाशेन मरा पर्यंत तुझ्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. उसनेयात क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. समेस्त आमी बसया. मोगाळ भाऊ भयणीनो, सांजूता देवपूर्ण शेताक तुमकां स्वागत हांव करता परत हे पोटी. आनी मंगळार हर एका मंगळार सकाळीं 8 वरार मीस, 9 आनी सक्रामेंताचें आराधन आसतलें. उपरांत 10 वरार कुमसारां, 10:30 वरार मीस, 9 आनी सक्रामेंताचें आराधन. उपरांत आयिल्ल्या सर यात्रिकांक जेवण आसतलें. स्थोलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत गरजेक पडचे बूक थंयसर स्टॉलांत मेळटात. डिवायन मेडिसीन, गांठी दुखीक, गॅस्ट्रीक, भुरग्यांच्या पिडेक संबंदी वखदां ऑफिसांत तुमकां मेळटात. ती घेवन तांचो फायदो तुमी जोडयेत. मिसां आनी तेसावां ऑफिसांत दिवयेत. कावन्सिलींग तुमकां समेस्तांक सूक्त मार्गदर्शन मेळच्या खातीर कावन्सिलींग आसा. त्या दीस फादर अनिलाक तुमी कावन्सिलिंगाक मेळचें जाल्यार पयलें ताचे कडेन अपॉयंटमेंट काण घेवन येवचें बरें. कित्याक म्हळ्यार थोडे पटी तो आसना जाल्यार तुमकां ताका मेळोवंक साध्य जातलें. देखून ताचे फोन नंबर तुमचे कडेन आसतले. ताचे फोन नंबर काण घेवन ताचो टायम तुमी पळया आनी त्या टायमाक समा जावन येया. पुणशताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. ऑफिसांत तें तुमी दिवयेत. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावोंक तुमकां आमी आपोवन दिता. सगळें स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या खुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जल्मा दीस, जुबलेव, कुमगार तसलें बरीं कार्य आसतना ह्या पूण तळाचो उडास दवरा. त्या लेखान जेवणाक आदार दिया. सर भक्तिकां तुमचे खातीर मागतली. हर एका मंगळारा दीस सकाळीं 9:30 वरांतावन 10:30 वरां पर्यंत आश्रय मिटींग सालांत येचें मिटींग आसतलें. कोण अल्कोहॉलीक पिडेक वळाग जाल्यांत तसल्या खातीर हें मिटींग आसा. थंयसर येवन मिटिंगांत भाग घेवन बरे जाल्ले सवार अल्कोहॉलिक्स आसात आनी तुमकांय ह्या तुमच्या सैऱ्यां धैर्यांक कोणाकी ताची गरज आसा जाल्यार त्या पिडेतान सुटका जोडची. तुमी त्या मिटिंगांत हजर जावयेत. होमिओपॅथीक मेडिसीन आळवास मेडिकल कॉलेजींत होमिओपॅथीक डॉक्टरां आनी नर्सां हांगासर आश्रय बिल्डिंगांत हर एका मंगळारा दीस तुमकां मेळटात. तुमी ताचो फायदो जोडयेत. जेवणाक आयच्या दिसाच्या दनपाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर दिल्ल्यांची नांवां हांव वाचून सांगता. त्या वेळार तुमी हांगासर येवन मुखार येवन आयच्या प्रमुख फादरा बातावन तुमी ते वाती तांचे तावन घेवयेत. डोनाल्ड डी क्रूज कृष्णापुरा आयची तांतयां स्पॉन्सर केल्यांत. मर्सिन आलिटा आनी विनय डिसोजा नित्यादार वाडो वॉर्न स्पॉन्सर केला. फ्रांसीस क्रास्ता वालेन्शिया, एनसन आनी अलिशा मुंबई, मेल्विन ए मेंडोन्स आनी कुटाम पेर्मुदे आनी देबादीन जोझेफ रोनाल्ड फेर्नांडिसाच्या आत्म्या बसत 10व्या वर्साच्या उडासाक ताचें कुटाम पवित्र काळजा वाडो. रॉबर्ट मार्सल डिसोजा निड्डोडी, रोशन वास आनी कुटाम किन्नीगोळी.
जेवण आयच्या दिसा तयार केल्लें पवित्र काळजाचो वाडो, पवित्र काळजाच्या वाड्याची गुरकारण आनी तशेंच प्रतिनिधी आनी ताका सहाय केल्ल्या सगळ्यांचो हांव उपकार बावडतां. आनी तशेंच आज आमचे खातीर मीस भेटयला आनी तशेंच अर्दान आनी नोवेन चलोवन व्हरतात फादर रोशन डिकुन्ना YCSचे DSCचे डिरेक्टर. आमी केदाळा आपयल्यार ना म्हणलो शब्द तांचे तावन येवंक ना. आमी ताका आमचोच पाद्रा म्हणचे फादर अनिल नातल्या वेळार या खंयच्याय वेळार आमकां गरज पडटना आमी ताका एक फोन कॉल केल्यार पुरो आमच्या हर एका गरजेन पावोंक ते तयार आसात. देखून तुमच्या समेस्तांच्या नांवान फादर अनिलाच्या नांवान हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. नोवेनाक आयती जावया. पात्रून सांसता देवा आमची पसूक विनंती कर. पात्रून सांसता देवा आमची पसूक विनंती कर. पात्रून सांसता देवा आमची पसूक विनंती कर. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. मोगाच्या नैसर्गीक आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. सांजोता देव सर्गराजान जेजूच्या जिवनपणाच्या महिमेंत आसून आमचे पसोत विनंती करता. सांजोता देव आनी हेर संत भक्त प्रत्येक जावन मोरी आमची सर्गींची माय हांच्या मजतीन जेजू आमचे एकमात्र मध्यस्थ मरिफात आमी सांगता मागया. सोम्या जेजू क्रिस्ता तो आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो वडभाव तुका आमचे हे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदूत सांजोता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टा खातीर स्वामी उगडास करता. भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. हे जेजू मनशाच्या कुटुंबातय तुवें दाखोवच्या परिमीत मोगा खातीर आमी तुका दिनवासता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देव बापाक निरंतर होगलाप लाभता आनी समेस्त मनीस देवाक मानवतात. जेजू आमच्या बावडता उदेशी तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवाचो आनी पेल्याचो करो मोग वाडय. आतां आमी देवाच्या विनवणेन तुजे मरिफात करच्यो उपरच्यो दत्रेक आनी तुजे दैवीक कशे प्रमाणे तूं जारी करतले म्हूण आमी बरवसता. हे जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमची पातयेनी आमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा आनी होगळाप सदां सर्वदा. आमेन. सांजोता देवाक मागणे. ह्या संवसारी जेजू सैरो आनी धर्मदूत जावन आसलेल्या सांजोता देवा आमच्या मागण्याक तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सडवंदराचो मोवाळ मुक्त जाणा जालोय. ताच्या सर्वनेची सुवार्ता तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गाजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुलाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्तसाक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागाते सभान तुवें स्थिर केलोय. बारीक कश्ट अडचणी आनी संपट निराशेच्या परिस्थितींत आसलेल्यांचो तूं केरीत शारोती जावन आसाय. तुज्या मजतीचेर बरोसन ही म्हजी गरज हाण हांव तुज्या पुनशेताक पातयेनेन आयला. मुकलो थोडो वेळ आमच्या ते सवा खातीर आमी मागया. मोगाच्या इश्टानो प्रत्येक करून जायती ते सवा ह्या नव्याना वेळी मागण्या करूंक आमच्या लागीं आयिल्ले आसात. 18 जाणांक बरी भलायकी फावो जावच्या खातीर, 14 जाणांक भुरग्यांचे देणे फावो जावच्या खातीर, 9 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जावच्या खातीर, 14 जाणांक बऱ्या सांबाळाचे काम फावो जावंक, एकल्याक तकली गुवळो तवळ पडटा ती बरी भलायकी तिका मेळोवंक, युकेंत काम करच्या एकल्याक स्पॉन्सरशीप मेळोवंक, दोगांक डिसेंबरान जावचे काजाराचे कार्य बऱ्यान जावंक, एकल्याक बिल्डरान फ्लोराचे पयशे बेगीन पाटी दिवंक, 6 जाणां रीण फारीक करूंक कृपा मेळोवंक, दोगांचे इस्रायलाक वेची विजा बऱ्यान फावो जावंक, 4गांक दुश्ट सक्तेतावन सुटका मेळोवंक, 6 जाणां वायट सवय आनी पिंतरा पळोवचे रावोवंक, 9 जाणां पेंगटांची आनी पांयांची दूख गूण जावंक, 13 जाणांक कामांत भद्रती मेळोवंक, एकल्याचो जागो बेगीनच नावार जावंक, 2 जाणांक कामांत प्रमोशन मेळोवंक, 6 जाणां मतीचें समाधान फावो जावंक, 8 जाणांक BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आसूंक, एकल्याक सपरेट
वेगळे जाल्ली दोन कुटुंबां बेगीनच एक जावंक एकल्याक अन्य जातीच्या चेड्यातावन आनी मोबायलातावन सुटका मेळोवंक एकल्याचो बाळतेर बड्यान जावंक आनी भलायकेवंत भुरगें फावो जावंक एकल्याचे पेट आनी CT स्कॅनाचो रिपोर्ट नॉर्मल येवंक 13 जाणांचे मोबायल एडिक्शनातावन सुटका मेळोवंक 100 जाणां आमल पियेवणे तावन सुटका मेळोवंक एकल्याचे थायरॉयड TSH उणें जावंक एकल्याचे अल्सर प्रॉब्लेम गूण जावंक एकल्या विद्यार्थीक विजा बेगीनच स्टुडंट विजा बेगीनच मेळोवंक 32 जाणांनी तांच्या प्रत्येक तेसावा पासत एका तरणाट्याक पांयांची दूख गूण जावंक ह्या सर्व तेसां खातीर ह्या नव्या वेळी प्रत्येक करून मागता आसतना सांगत इतर जायती तेसां आसात एकल्याचे गांठी दुखीचे गूण जावंक आनी बरी भलायकी मेळोवंक लिव्हराचे समस्ये गूण जावच्याक स्टेल्ला क्रिस्टोफर म्हणल्याक बेगीनच भलायकी बरी भलायकी मेळोवंक विन्सेंट म्हणलो 39 वर्सांचो बरी भलायकी आनी सैरीक मेळच्या पासत बिल्डींग लिफ्टाक परमिशन मेळोवंक घरावेच्या रस्त्याचे समस्ये बऱ्यान इत्यार्थ जावंक एकल्याची कोंकणी शेळ हर्दें दूख गूण जावंक एकल्याचे अल्सर गूण जावंक एकल्याक वेरिकोस वेन्स गूण जावंक विना रोड्रिगसाक बरी भलायकी मेळोवंक एकल्याचे बिझनेस बरें जावंक 2 वर्सांच्या भुरग्याक बरी भलायकी मेळोवंक अलिजा म्हणल्याक बरी भलायकी मेळच्याक एकल्याक आधार कार्ड करूंक सर अडकळेतावन पयस सरूंक एकल्याक दुबायंत ड्रायव्हरचें काम मेळच्याक एकल्याक दुबायंत काम मेळच्याक एका भुरग्याक बऱ्यान सलची कुरपां मेळोवंक एका भुरग्यान सुडाल उलोवंक एका स्त्रियेचे कॅन्सर पिडेतावन सुटका मेळोवंक एका जोड्या खातीर सोम्याची कुशी तर तांचे मदें बरेंपण जावंक एकल्याची मोतजोडांक आनी बरें काम मेळोवंक आनी तांणी एक्टीव जावंक लुसी म्हणल्याक बरी भलायकी मेळच्या खातीर एकल्याक बरें काम आनी वायट सक्तेतावन सुटका मेळोवंक आनी सांगतास बरी भलायकी फावो जावंक एकल्याच्या मोतीक उजवाड मेळोवंक बरी भलायकी जावंक सिस्टर ब्रिजिटीचे डायलिसीस आनी बेगीन बऱ्यान जावच्याक आनी बरी भलायकी तिका मेळच्याक सिस्टर रिनाक बरी भलायकी मेळच्याक जॉन सैमन हाका बरी भलायकी मेळच्याक एका कुटुंबाचे जागे वांट्याचे ते सगळे बऱ्यान जावच्याक अर्बन सेवरीन मार्सेल डिसोजा मायकल लोबो रेनॉल आनी जायनल हांकां बरी भलायकी मेळोवंक वेलिटा हिका फूड पॉयझन जावन तिची बरी भलायकी पाड जाल्या तिका बरी भलायकी मेळच्या पासत आशा एकेचो रिपोर्ट नॉर्मल येवंक युकेंत एकल्याक बरें काम मेळच्या पासत एका तरणाट्याक पांयांची दूख गूण जावंक आनी भलायकी मेळोवंक क्लिफ्टन आनी कॉलिन हांचे रिनोवेशनाचें काम जाय बेगीनच आनी बऱ्यान जावंक रेमोना हाका कॅन्सर पिडा गूण जावंक क्लर्टन म्हणल्याक बरें शिकप मेळच्या शिकपाक बरें शिकपा खातीर वेनेसाक बरें मार्क्स मेळोवंक पास जावंक आनी बरें हॉस्पिटलांत नर्सिंगाचें काम मेळोवंक एकल्याक ऑस्ट्रेलियांत बरें काम मेळोवंक रिया मिनेजस हाचे एग्जाम ताणें बऱ्यान पास जावंक रेशमा आनी शन्मानिया हांकां तांच्या आर्थरायटीस गूण जावंक एडन हाचे स्कीन बॉयल्स कितें आसा ते गूण जावंक जागो कांय समस्या नासतना बऱ्या मोलाक विकूंक वचोंक पायल्स पिडा गूण जावंक सांगतास रूथ क्लेअर म्हणलें बाळशें ताणें बेगीनच भलायकी मेळच्या खातीर हे भुरगे लगभग 6 म्हयन्यांत हॉस्पिटलांत आसा त्या भुरग्याच्या बऱ्या भलायके खातीर आज विशेश करून मागया एक घडी भर आमचे दोळे आमी दंपिया मोगाचे इश्टानू सांजूत देवाच्या पांयंतळी जेजूच्या संगतपणांत हो वेळ आमी करसून आसा ह्या नव्यानंत आमी भाग घेता आसतना आमच्या काळजा मनांत जायते इरादे आसात आमी जायते हातभर न्ही मूठभर न्ही कांटभर आमचे ते समा इरादे घेवन ह्या पुणशेताक आमी आयल्या आमच्या कुटुंबाचे भुरग्यां खातीर बरे भलायके खातीर आमच्या घरच्या समस्यां खातीर सम्या लागीं ह्या घडये मागया सांजूत आमचो पात्रोन आमकां हर एकल्यांक ह्या घडये गरज आसा तें सगळें बरेंपण फावो करून दी आमची ते समा सोम्या मुखार तो पावोवन दी आमच्या गरजांक तोच देव मोगान बेगीनच स्पंदन करून दी म्हणून हात आमचे उबारया सोम्या आदार आमी मागया हालेलुया 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 मोगळा जेसू
ह्या तुझ्या परचेन तुझे मुखार दवरलेली सगळी प्रार्थना इरादे देसावा गरज्यो दूख बेजाराय आटे विटे सगळे सोमिया तुझ्या पांये तळे आमी समर्पण करता. तू जावन सय आमचो दैवीक वैज, तू जावन सय आमचो रचणार सांबाळणार पोसणार. आमची मागणी तू आयकताय, आमची दुकां तू पुसताय. तू सोम्या आमकां हर एकल्याक दिवंक दिताय. ते सगळे बरेपण सोम्या आमी स्वीकार करता. या घडये तुझे मुखार बावडताना आनी कालतेपणान ह्या तुझ्या भुरग्यांनी दवरल्यांत, ह्या घडी आमी मागल्यांत ते सगळे इरादे ते सावा आटे बिटे गरजो सोम्या तू स्वीकार कर म्हणून मागता. तू आमचो धनी, तू आमचो पोसणार. आमकां कितें गरज आसा सगळे तुझ्या उदार मनान आमकां तू बेगीन फावो कर म्हणून मागता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. थँक यू जीसस, थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया. मुखार सुनो. म्हज्या मतीर काळो खाण, म्हजो बवाट दंडळोंक पेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या अपोस्तलीक पदवेन पयस धांवडाय. हे वर्त्या संता म्हज्या काळजाचे गुंडा येतावन हांव तुका उलो मारता. आशा सांडिल्ल्यांक बरोवसो दिवचो केरीत तेणें तुका देवान दिला. म्हज्या जिणयेचे कांटे कुंटे म्हज्या काळजाची कोडसाण हांव तुका भेटयता. तुज्या मोवाळ माईपासी नांवा तेगीत तूं म्हाका मोगान आदारसून सुदारसून वर. हांवें व्हडा पातीन तुजे कडेन मागलेलो उपकार म्हाका जोडून दी. अशें आमच्या सोम्या जेजूचे महिमेवंत नांव तुजे मजतीन अदीक परगटलेलें जावं. एक घडी बरं आमच्या काळजा मनात हांव जेजूक अर्गां दिवचे प्रयत्न आमी करया. अर्गां दिवची एक मागणें. किर्तन पुस्तकांत जायते अर्गां उले आमकां मेळटात आनी हर एक अर्गां उलो देवा मुखार आमी दवरता आसतना देव आमचें बरें मन, आमचें बरें काळीज तो पळयता. ह्या घडये सोम्या मुखार आसची आमी आमच्या काळजा मनात हांव ताका अर्गां दिवचे प्रयत्न आमी करया. जायते अर्गां उले ह्या घडये आसात. प्रत्येक करून एकल्याक योग्यंत बरें काम मेळ्ळ्या पासो देवाक अर्गां दिता. एकल्याक जवळ्या भुरग्यांचे देणे फावो जाल्ल्या खातीर, 6 जाणांक बरी भलायकी मेळ्ळ्या खातीर, 4 जाणांक बरें सांबाळाचें काम मेळ्ळ्या खातीर, दोगांक BP शुगर नॉर्मल जाल्ल्या खातीर, एकल्याचो बाळंतेर बरो जाल्ल्या खातीर, दोगांचो जागो बऱ्या मोलाक विकून गेल्ल्या खातीर, 12 जाणांक मागलेलो उपकार फावो जाल्ल्या खातीर, एकल्या UKची विजा फावो जाल्ल्या खातीर. ही सर्व अर्गां उले सांगता. आमच्या काळजा मनान जायते अर्गां उले आसात. देवान आमच्या जिवितांत बरेंपण केलां. आमकां दोळ मनासर बरें भलायकेचें देणें फावो केलां. आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक दिसपट्टो त्रास दिला. आमच्या भुरग्यांक बरें शिकप, बऱ्या फुडारातय मेटां काडूंक आशिर्वाद आनी बदलान मतीचें समाधान आमी आशेतांव, कुटुंबान संतोश आमी आशेतांव, आमच्या संगात येतावन, आमच्या पतीतावन पतीन येतावन तो मोग आमी आशेतांव आमकां फावो जाला. ह्या देवळांत ह्या शेतान परत आनी परत येवचें भाग ताणें आमकां फावो केलां. हांगा दिब्यांनी पडोवन हात उबारून आमी मागलेले मागणे ताणें आयकलां. मोगाच्या इश्टान आमी सुवार्थेंत पळयलें. एक वर्ग असो लोक आसलो जेजून केल्लें बरेंपण पळोवन ते आजाप पावलें. देवाक अर्गां दिवचे प्रयत्न ताली केले. आज आमी त्या लोकां सांगाता मेळया. तस अर्गां मनोभावान थँक्यू म्हणून जेजूक आमी सांगया. आमच्या काळजांत सोम्याक अर्गां म्हणून आमी सांगया. अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू, आराधना तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, नमस्कार तुका सोम्या जेजू, सरपडतांव सोम्या जेजू, वाकणणी सोम्या जेजू, आराधना तुका सोम्या जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. विनवण्यो मोगाचे इश्टानो, आमच्या पिडेस्त बोंडा पासो देवा लागीं आमी विश्वासान मागया. सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवारांतली निवार आयक आमचे प्रार्थने सुम्या. सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हळू कर. आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्याक समर्पित जाल्ल्या दाक्तेरांक, नर्सांक, सेवकांक तूं पाव. आयक आमचे प्रार्थने सुम्या. सकड पिडेस्तांक तळण्या आनी पातकांतले निवार. आयक आमचे प्रार्थने तुज्या मण्यार आनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची भरती आनी बरी भलायकी, कुडीची आत्म्याची गटाय फावो कर. आयक आमचे प्रार्थने आयच्या दिसा आमी आयकल्ले आमच्या भाव भयणींची सर ते सवा जारी कर. सांजू ताच्या भक्तीच्या जिणयेंत ताणें आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर. आयक आमचे प्रार्थने सुम्या. आमच्या लागीं प्रत्येक मागणी विसरलेल्यांची ते सवा आमी तुका समर्पण दिता. तुजी कशी वय तर ती सर ते सवा तूं जारी कर म्हणून मागता. आयक आमचे प्रार्थने सुम्या. गांवांत तशें परगांवांत फावो ते काम नासतना कश्टोवच्या
तुझ्या भुरग्यांची काकुळट कर बरें काम आनी तांचे जिवितांत संतोष फावो कर म्हणून मागता हांव आयक आमचे प्रार्थने पवती जिनी संगातीन मेळन आसतना कश्टांच्या आमच्या भाऊ भयणींचो तूं उगडास कर तांकां दया दाखय बरी जिनी संगातीन मेळोवंक कुटुंबा जिविताचे देणे तांकां फावो कर म्हणून मागता हांव आयक आमचे प्रार्थने भुरग्यांचे देणे आशेंतल्या सर्व जोड्यांक चित बिरमत पाव काजारी जिवितांत मोगाचें फळ भुरग्यांचे देणे तांकां फावो कर तांचो कुटुंबा जिविताचो संतोष सडय म्हणून मी मागता हांव आयक आमचे प्रार्थने आज विशेष करून ह्या नव्या वेळी सर्व धाकट्यारां खातीर आमी मागता आमच्या कुटुंबांत आसात आनी ज्या धाकट्यार लागीं आमी वेता तांचे मरिफात बरेंपण आमकां जाला त्या सर्व धाकट्यारांक सोम्याच्या पांये तळी समर्पण करया सांजो देवा मुखांतर आमचो सर्वेस्पोर देव त्या सर्व धाकट्यारांक तांच्या सेवेंत तांणी करच्या त्या सेवेक सर आशिर्वादांनी बरोवन दी लोकांच्या सेवेंत तांचे जिवीत तेणी समर्पण करून जियेत आसतना लोकांचे बरेपण तांणी आशेत आसतना लोकांक भलायकी दिवचें बरें वखात दिवचें प्रयत्न तांणी करता आसतना जाणटीकाय तांकां तूं फावो कर सेवेचो मनोभावान तांणी जिवंक तूं तांकां आदार दी प्रत्येक करून तांच्या जिवितांत ल्हान व्हड कश्ट येता आसतना निराशपण येता आसतना तांणी ती सलवणी जावन स्विकार करीन अशें नव्या बरवशान जियोवचें मतीक ती घट भद्रती तांकां तूं सदांच फावो कर नवो बरवसो तांच्या जिवितांत फावो कर प्रत्येक करून सर धाकट्यारांक मोगळाची तुज्या पांये तळी समर्पण करता आसतना तांच्या जिवितांत सगळें बरेंपण तूं फावो कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने सुम्या मरिये पिडेस तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक सांगता नमार आनी एकाकुतीचे माये आमच्या जिवा अमृतानी बरोवशा तुका मिलो मारता आमी परदेशेची बाळकां ह्या तुकाच्या कोणांत आसता अस्कार सोन आमी तुका रुदान करता तर तूं आमचे शिकय तुजे काकुळचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीं सुदेवी फळ जेजूक आमकां दाखय हे दयाळे मोगाळी दुलोबी ओंकार मरिये ह्या घडये प्रत्येक करून बऱ्या भलायके खातीर आमी मागता आसतना आमचे हात आमच्या माथ्याचेर आमी दवरया एक घडी भर मोगाच्या इश्टान साध्य जाता तर आमचे दोळे आमी दांपया एक घडी भर ह्या आमच्या कुडींत आसची हर एकच कतकाय सांजू तात देवा मुखांत जेजूच्या पांये तळे आमी दवरया गंटे दूख आसा तकली फटाफट दोळ्यांचे समस्ये हार्टाचे समस्ये कॅन्सर पिडा आसूंक पुरो खंय तरी ल्हान व्हड दुखीन कश्टांत आमी आसा येसकत काही पिडा आमच्या जिवितांत सबार पटी आमच्या दोळ्यांनी दुखां हाडटा आमच्या जिवितांत आमकां आमचें जिवीत जियोवच्याक आमकां अडकळ म्हणले बरी हाडटा आज ही सगळी पिडा शिरा सांजोतात देवा मुखांत सोम्याच्या पांये तळी समर्पण करया तोच भलायकेवंत दैवीक वैज आमकां हर एकल्यांक आमी आशेतांव ती बरी भलायकी आमी आशेतावन आमच्या पिडेंतली ती सुटका बेगीन फावो करून दी म्हणून आमी मागया महिमा तुका सर्वेस्परा देवा बापा कित्याक तुवें तुजे एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडवून दिवच्याक धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक आमचे पासत आमच्या अस्कत सायम घेवचो तितलो ल्हानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा गोण करून तुवें खुशी वेली महिमा तुका देव पवित्रत्मे आमच्या बुजवंदरा आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादीक पदवेन गुण करताय दयाळ बापा आत्म्याच्या संकश्टांनी मतीच्या कुडीच्या पिडीन कश्टांचे ह्या तुज्या भुरग्यांची तूं दयाळ दिश्ट घाल तुवें रचल्या तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर पातकांतले नितळ जावन पिडेशिरेंतले गुण जावन तांकां बेगी भलायकी फावो जावन दी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सोम्याचे नांवे आमचो आधार ताणे रचला सर्गानी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सोम्या बावड तांच्या बुजवंदरा तुजी मीत मेर नासलेली दयाळा आमी मागता पिडेशिरेन कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दीत एकामेकाक सुख समजनी मनाभेद पयस करून एकामेकाक काळजातावन बक्षून जियोंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून हाडून तुजे दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण भोगोवन दी दयाळा सोम्या सदांच तांचे सांगाता राव तांचे आदले भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवी सभेन सदांच तुका अर्गां दिव दी जो जे तांणी रास करताय ससनाच्या ससनाक आमेन सर्वेस्पोर देव बाप तुमकां आपल्या आशिर्वाद दिव आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां मैपासाने काकुळटीन वागूं दुलोबायन तो तुमचेर आपले नदर घालो आनी आपली शांती तुमकां दिव आमेन बापा देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संसार सरा पर्यंत आमचे संगत आसा तो तुमचे सवे रावून तुमचे संरक्षण करूं
तुमच्या मुखल्यांत रावन तुमकां वाट व्हरूं फाटल्यान रावत तुमची राखण करूं. आमेन. देवा पवित्र आत्म्यान जेजू अशें सांकूच वडान भरलें तो तुमचे थंय आसचें सर वायट बसपून उडो आनी तुमचे दिनी आपल्या प्रकाशान भरूं. आमेन. आणि सर्व पदवेदार दे बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. सक्रामेंताचे आराधनाक आमी आयते जावया. Sacramenta, Bhaktimana, Kaltya Kalsan, Kartav Tuka Nama, Bhaktimana, Kaltya Kalsan, Kartav Tuka Nama, Kartav Tuka Nama.
सोम्या तूं आमकां जीव दिवचो जिविता जरी आमकां पावचो बरो गवळी सोम्या तूं आमकां जीव दिवचो जिविता सरी आमकां पावचो तुझे जिविता शेता एकमेकांक लालयता तुझी जिविता शेता एकमेकांक लालयता हये दिसा तुझे संगी सोलोंक शेता आराधा आराधा स्वादी सक्रामेंता आराधा आराधा स्वादी सक्रामेंता भक्तिमाना कलत्या काळजा करता तुका नमन भक्तिमाना कलत्या काळजा करता तुका नमन करता तुका नमन हालेलुया 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 वटल्यान सोम्याची स्तुती आम्ही करूया सोम्याच्या हसरपण आमच्या मध्ये आम्ही बघूया आमचो जेजू आमचो सोमी या घडी आमचे संगत आसा आमकां हर एकल्यांक तो पळयोवन आसा आमच्या हर एकल्याची जिवीत तो जाणा आमच्या हर एकल्याची स्थिती तो जाणा सोम्याक स्तुती करता आसतना आमच्या जिवितांत ताचे बरेंपण वळोन येता हात आमचे उबारलेले आसात दिंब्यांनी आसा सोम्याचं नाव आम्ही आमच्या तोंडार उलो मारया हालेलुया हालेलुया आराधन सोम्या स्तुती सोम्या वाकणी सोम्या नमस्कार सोम्या हालेलुया 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 समेस्तमी बश्याम सोम्याचेर आमची दिस्त आमी दवरया मोगाचें इश्टानो थोडो वेळ ताच्या संगतपणांत करसूंक आमी आयल्या कीर्तन 63 वळ 1 आनी 2 देवाचें उतार आमकां सांगता म्हज्या देवा हांव तुका सोदून आसा तुका म्हजो आत्मो ताण येता सुके करडे उदक नाटलेल्या धरणी भाशेन म्हजी कूड तुका अत्रेकता देखून तुजी पदवी आनी महिमा पळोवंक तुज्या पवित्र स्थानांत हांव तुजेर नदर लायता तुजी पदवी आनी महिमा पळोवंक तुज्या पवित्र स्थानांत हांव तुजेर दीस लायता सोम्याच्या पांयांतळी आमी आसा तसो सोम्याचेर आमी आमची दिश्ट आमी लावन आसा तसो जेजू येवकारिस्तांतलो सोमी ह्या घडी आमकां हर एकल्यांक पळयोवन आसा मोगाच्या इश्टानो आमचेर हर एकल्याचेर तो दिश्ट लावन आसा जंय खंय आमी बसून आसा जंय खंय आमी आसा तें सगळें तो जाणा ही नोज एवरीथींग देवाच्या वांजेलाक आमी येता आसतना जेजू जेरुसलेमाक जैत्यवंत प्रवेश जावच्या वेळार जेजून आपल्या दोगा शिसांक तयार करच्याक धाडलें आनी तांकां ताणें सांगलें तुमी फाल्यां घरा वसा थंयसर एक गाडवाचें शिंगरू तुमकां आसतलें येदोळ म्हणसर ताका वापरूंक ना त्या गाडवाच्या शिंगराक तुमी म्हजे सरशी हाडा चिंत्या मोगाच्या इश्टानो खंयगी एका गांवांत कोणाच्यागी एका घरा तांच्या गोट्यांत आसलें ते गाडवाचें शिंगरू खंय आसा म्हणून जेजू जर तर तो वळखलो जाल्यार म्हाका आनी तुका ताच्या मोगाच्या भुरग्यांक तो आमकां वळखना गे ताका कळीत आसा आमची स्थिती कितें ताका कळीत आसा
आमी खंयच्या सन्निवेशांत आमचे जिवीत आमी जिवन आसा ताका कळीत आसा. आमची बाबुल्ली मुखामळां पळयतना ताका कळटा. आमची ती दुकानी भरलेले धोळे पळयतना ताका कळटा. आमची अस्कत कुडी ताका कळटात. आमची बोगणां ती जड जाल्लीं काळजां ते पळयतना ताका कळटा मोगाच्या इश्टानो आमी खंयसर खंयच्या सन्निवेशांत खयल्या स्थितींत आमचें जिवीत आमी हर एकलें जिवन आसा. आज ह्या घडये सुमया मुखार आसची आमी आमचें सगळें जिवीत ताच्या मुखामळांत वा ताच्या पांयां तळी एक घडी भर दवरचें प्रयत्न आमी करया. आमी आसा तशें जेजू मुखार येवचें प्रयत्न आमी करया. जेजू मुखार आमी लिपोवची गरज ना. जेजू मुखार आमी खावूच जेवची गरज ना. जेजू मुखार आमी ल जेवची गरज ना. जेबे देवांच्या पुताची आवय ती येवन जेजू लागीं तिणें मागलें म्हज्या पुताक एकल्याक उजव्याक दाव्याक तुदी ती ल जेवना ती दाक्षेवना ती शिदा आयली आनी जेजू लागीं तिणें मागलें. तिचें मागणें जेजू आयकलें ना तें गरजेचें न्ही बगार तिणें जेजू लागीं मागलेली ती रीत आमकां हर एकल्याक आज प्रेरण जावं दी. आज जेजू मुखार आमी आसा. तिंच बगणा किर्तनकार आमकां सांगता तुजी पदवी आनी महिमा पळोवंक तुज्या पवित्र स्थानांत हांव दिश्ट लायता. सुमया मुखार ह्या घडी आमी आसा. त्या सत्रियेक देवाचें हजरपण आमचे मदें आमी बगया. त्या सत्रियेक देवाक आमचे मदें आमी येवकार करया. ह्या घडये तसो सोमी जेजू आमचे सांगता आसा तसो सोमयाक आराधन करण हें गीत आमी गावंक मुखार सरया. नमन तुका देवा बापा जिवी दिल्या सदैवता सर्गा संसारा रास करतेल्या महिमा तुका येरस्वरा. नमन तुका देवा बापा जिवी दिल्या सदैवता सर्गा संसारा रास करतेल्या महिमा तुका येरस्वरा. महिमा 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 महिमा. प्रणाम तुका जेजू ख्रिस्ता मनीसाल्या दैवी सत्ता संसाराक उजवाड आनायल्या अर्गां तुका सडवंदारा. प्रणाम तुका जेजू ख्रिस्ता मनीसाल्या दैवीक सत्ता संसाराक उजवाड हाडनायल्या अर्गां तुका सर्वोंदारा. अर्गां दुनिया अर्गां सोमिया अर्गां दुनिया अर्गां सोमिया. होगळाप तुका पाराक्लिता जिवी दिवच्या बडभोर सदा मनशाक नवे रूप दितेल्या स्तुती
तुझ्यार आमची दिश्ट आमी दवरया. कीर्तन 138 ओळ 1-3 देवाचे उतर आमकां सांगता. सर्वेस्परा सगळ्या काळजान हांव तुका अर्गां दितां. तुज्या दुता मुखार हांव तुजी स्तुती गायतां. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडटां. तुज्या मोगा आनी विश्वासीपणा पासत तुज्या नांवाक हांव अर्गां दितां. ह्या मौनपणांत हांव आनी जेजू सांगात आसां. हांव आनी म्हजो मिस्त्री एकामेकाक पळयोवन बसून आसचें आनी ह्या सांगातपणांत हो थोडो वेळ करचोचे प्रयत्न आमी करून आसा. एक घडी बरें ताचेर दिश्ट आमी लायता आसतना आमच्या काळजा मनांत हांव ताणें केल्लें बरेंपण एक घडी बरें आमी उगडास काडया. जायते आशिर्वाद सोम्यान आमच्या जिवितांत दिल्यात. आमची जबाब जावं दी. अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमकां हर एकल्यांक एक बरें जिवीत तुवें फावो केल्ल्या खातीर. अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. तुजें सारकें स्वरूप तुजो सुस्वास दिवन आमकां तुवें रचयल्ल्या खातीर. अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. पवित्र पुस्तका मरिफात तुजी जाणवाय तुजी शिकोवण आमकां तुवें दिल्ल्या खातीर. अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या ह्या जेजू. संवसाराची जियेतना तुज्या कृपेन सक्तीन तुवें आमकां बरयल्ल्या खातीर. अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. तुज्या पुता जेजूक आमचो सोडवणदार जावन तुवें दिल्ल्या खातीर. अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. विशेष करून जेजू तुजे मरिफात प्रत्येक करून आमच्या गरजांक तुवें स्पंदन केल्ल्या खातीर. अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या आमची जेजू. मागणी आयकून आमची दुकां पसरल्या खातीर. अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या आमच्या जेजू. पिडेशिरेंत तूं वकात जाल्ल्या खातीर. अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या आमच्या जेजू. एकसरपणांत आमकां सांगाती जाल्ल्या खातीर. अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या आमच्या जेजू. सलवणेंत आमकां वाट दाखयल्ल्या खातीर. अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या आमच्या जेजू. निरासपणांत आमचो बरवसो जाल्ल्या खातीर. अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. परत आनी परत ह्या देव तेंपलांत मेळचें बाग तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर. अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या उंड्या जेजू. रुपार तुका पळोवचें बाग तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर. अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या संवसार जेजू. सरा पर्यंत हांव तुमचे सांगात आसतलो म्हणली बसवणी तुवें केल्ल्या खातीर. अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या हे जेजू. नाकात हांव तुजे संगे आसा म्हणली बसवणी तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर. अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. मरियेक आमच्या मायेक आमची आवय जावन तुवें दिल्ल्या खातीर. अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. मोगाच्या इश्टानो किर्तनकाराची 3 सुत्रां. सर्वेस्परा सगळ्या काळजान हांव तुका अर्गां दितां. तुज्या दुता मुखार तुजी स्तुती हांव गायतां. तुज्या मंदिरा मुखार हांव सरपडटां. तुज्या मोगा आनी विश्वासीपणा पासत तुका हांव अर्गां दितां. मोग आनी विश्वासीपण जेजूत हांव आमकां फावो जालां. मोग आनी विश्वासीपण जेजून आमच्या जिवितांत दाखयलां. आमचे कुटाम आमची भुरगीं बाळां आमचे दोळमसार आसचें तें बरें जिवीत बरें भलायकी जें कितें आसा पिडा आसल्यार सोसून व्हरची ती सकत आंतरीक सकत आमच्या सोलवणेंत जावं दी इतर संदिग्ध स्थितींत जावं दी आमचें जिवीत जियोवच्याक तो आदार कृपा आमकां मेळ्ळें जावन आसा जेजूत हांव ह्या घडये मुगलो वेळ सोम्याक आमी आराधन करता आसतना स्तुती आमी गायता आसतना स्तुती गितां मुखांतर ताका आराधन करूंक ताची स्तुती गावंक आमी मुखार सरया. ताळयो पेटून अर्गा होगळा तुका दितां दुनिया देवा कवर्सितां कत्यासा भारती गावर्णितां प्रिये देवा तुझी स्तुती गायता. अर्गा होगळा तुका दितां दुनिया देवा कवर्सितां कत्यासा भारती गावर्णितां प्रिये देवा तुझी स्तुती गायता. आमकां सर्वांक अदीक मोगान रचलाय क्रिस्त
क्रिस्ताच्या कोडीर ताण आमकां पोसलां आमकां सर्वांक अदीक मोगान रचलां क्रिस्ताच्या कोडीर ताण आमकां पोसलां तेनी साबार तुवें आमकां दिल्याय कृपे दयेन तुज्या आमकां नेटयलां तेनी साबार तुवें आमकां दिल्याय कृपे दयेन तुज्या आमकां नेटयलां अर्गा होगळा तुका दिता धन्या देवा गावसिता सत्या साबार तिंगा वर्णिता प्रिय देवा तुझी स्तुती गायता Pia खुदा सेवक वारे तुवें दिलाय दिसपडतो त्रास सर्वांक फावो केलाय पिये खुदा सेवक वारे तुवें दिलाय दिसपडतो त्रास सर्वांक फावो केलाय विघ्न अनवरत सदा राखून वेलाय आमकां मोगान तुजेच करून घेताय विघ्न अनवरत सदा राखून वेलाय आमकां मोगान तुजेच करून घेताय अर्गा होगला तुका दिता धन्या देवा गावसिता सत्या साबार तिंगा वर्णिता प्रिय देवा तुझी स्तुती गायता अर्गा होगला तुका दिता धन्या देवा गावसिता सत्या साबार तिंगा वर्णिता प्रिय देवा तुझी स्तुती गायता प्रिय देवा तुझी स्तुती गायता प्रिय देवा तुझी स्तुती गायता हालेलुया 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 अर्गा तुका सुम्या नमस्कार तुका सुम्या वाकणी सुम्या जय जय सुम्या हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस प्रेज यू जीसस आराधना यीशुवे वंदना यीशुवे स्तुति यीशुवे महिमा यीशुवे हालेलुया 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 समेस्तमी बश्याम द्वितीनियम ग्रंथ अध्याय 6 वळ 5 देवाचें उतर आमकां सांगता सगळ्या तुज्या खळसान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर द्वितीनियम ग्रंथ अध्याय 6 वळ 5 सगळ्या तुज्या खळसान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर पवित्र पुस्तकांत जो देवाचें मागणें हें जावन आसलें शेमा प्रेयर म्हणटा ताका आनी हें मागणें तांणी हर एका दीस सांगोंक आसलें त्या मागण्याचो एक उल्लेख हांवें तुमचे मुखार दवरलो देवाचें उतर आमकां सांगता सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या सक्तेन देवाचो तूं मोग कर मगाच्या इश्टानो आमकां हर एकल्यांक देवाचो मोग करच्या पळोवणी आसा जेजून ताच्या परगट जिवितांत एक शास्त्री जेजू लागीं येवन विचारलो खंयचो उरतोवपादेश आनी जेजून ताका सगळे नियम शास्त्र सांगता हाडन ताका एक वाक्यानी जेजून सांगलें उतर आसा तुज्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या सक्तेन देवाचो तूं मोग कर आनी तुजो आनी तुज्या पेल्याचो तूं मोग कर सगळे नियम शास्त्र सगळी चिंताप देवाचे चिंताप सगळे पवित्र पुस्तकाचे सारांश ह्या एका वाक्यांत आमी बरोवयात तर देवाचो मोग करचें म्हळ्यार कितें देव मनशा कळत हांव कितें आशेता देव मनशा कळत हांव न्हू आमी ताचे थंय पाटी येसय म्हूण आशेता 10 जण खोडकाराक जेजून गूण करता आसतना तुमी ह्या जाका लागीं वचून दाखया म्हूण तांकां सांगिल्लें आनी 10 जाणां पैकी एकलो पाटी आयलो समार्यागार पाटी आयलो उरले 9 जण ते शिदा
याजका लागीं गेल्ले धार्मीक वा जुते याजका लागीं गेल्ले. जेजून तांकां सांगिल्लें कितें, तुमी याजकाक दाखया, कित्याक तांकां कोड आसा, त्या कोडाच्या पिडेंत आसात म्हणून दाखलो जावन तांकां भायर धाडिल्लें त्याच याजकांनी. देखून तुमी नितळ जाल्यात म्हणून फाटीं तुमी याजकांक दाखयना जाल्यार तांकां परत त्या देवळांत त्या समाजेंत तांकां येवकार नातुरलो. आनी देखून जेजून तांकां सांगिल्लें तुमी वचून याजकाक दाखया. तांतलो एकलो फाटीं आयलो. जेजून कितें आशिल्लें गे म्हळ्यार वाटेर वेता नितळ जातना पळया कोण फाटीं येत गे म्हणून जेजू आशिल्लो नासलो कोण ना. आनी आयिल्लो एकलो समार्यकार जेजू सांगता वो दुसरो परगांवांतलो आयलो पूण म्हजें म्हळाल्लें खंय गेलें म्हणून. म्हाका चेस्तानो ते गेले वय तांणी नियमशास्त्र वा रूल कितें तांणी पाळ्ळी. पूण देव कितें आशेता, देव आमी ताचे थंय फाटीं येजय म्हूण आशेता. आज देवाचो मोग करचें म्हळ्यार कितें मोगाचें इश्टानो. आज आमी कितें करनासा, जेजू सरशी फाटीं आयल्या, जेजूच्या पांयां तळी फाटीं आमी आयल्या, हें जावन आसा देवाचो मोग करचें एक लक्षण. देवाचो मोग करचें म्हळ्यार कितें, हर एका सन्निवेशांत म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत देवाचो आदार मागचें वा ताचें चिंताप कितें म्हणलें समजोवचें प्रयत्न देव करीजे म्हणून देव आशेता. सगळ्या तुज्या काळजान तूं देवाचो मोग करताय तर म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत देवाचें योजन हांवें समजूं जाय. जेजून ताच्या परगट मिसावांत आमी पळयता हर एका सकाळींचे वा सांजेचे तो वरे विंगड सुवातेक गेलो. पवित्र पुस्तक म्हणटा ताणें मागणें केलें वा वरे विंगड सुवातेक तो वचून रावलो. गेत्सेमनी मळ्यांत तो गेलो, दिंब्यांनी पडोवन बापा लागीं ताणें मागलें. ताणें कितें म्हणलें, ताणें कितें थंयसर घडलें, ताणें घडलें इतलेंच मोगाचें इश्टानो. देवाचें योजन, बापा तुजी खुशी कितें म्हणून म्हाका सांग म्हणून जेजू आशिल्लो. देवाचो मोग करचें म्हळ्यार म्हज्या जिवितांत देवाचें योजन कितें म्हणलें हांवें समजोवचें. पूण आज एक घडीभर सुमया मुखार आसची आमी. जेजू आमकां हर एकल्यांक आज हें चिंताप आमच्या जिवितांत इल्लें बळादीक रितीन, इल्लें गुंडायेन रितीन असो नियाळ करूंक आनी हे दिशेन आमी एक आमच्या जिवितांत एक बरो निर्धार घेवच्याक आमकां आपण दिता. सगळ्या काळजान, सगळ्या आत्म्यान, सगळे सक्तेन देवाचो तूं मोग कर. आमच्या काळजान जर तर आमी कुचकूट असो जागो दुसऱ्या संगतीक आमी दिवंक शकता जाल्यार तें सगळ्या काळजान जायना. सगळ्या काळजान देवाचो मोग करचो व्यक्ती ताच्या जिवितांत सगळी ताची पातयेणी देवाचेर दवरता, जेजूचेर दवरता. आज आमी आमची पातयेणी खंयसर आसा, आमची पातयेणी जेजूचेर आसा जाल्यार आमच्या सगळ्या काळजान आमी देवाचो मोग करता म्हणून सांगेत. ना म्हजी पातयेणी दुसरे संगतींतय आसा, म्हजी पातयेणी म्हज्या मनशांतय आसा, म्हज्या वस्तूंतय आसा, तर त्या सगळ्या काळजान म्हणल्या शब्द आमी काडीचे पडटा. थोड्या काळजान म्हणून मात्र आमी सांगेत. हे घडीभर सुमया मुखार आसची आमी. जेजू म्हाका आनी तुका आज आमी सगळ्या काळजान ताचेशी ये जाय, आमी सगळ्या काळजान ताचो मोग करी जाय म्हूण आशेता. देव बाप मनशाकडलो असो कितलो मोग करता म्हणून जेजून ताच्या परगट जिवितांत दाखयलें. सगळ्या काळजान ताणें मोग केल्ले गणिता पवित्र पुस्तकांत हर एक सन्निवेश म्हणले बरी आमच्या दोळ्या मुखार आसात. पिडेस्तांचो ताणें मोग केलो, पातक्यांचो ताणें मोग केलो, हर एका सन्निवेशांत तो मोग ताणें उणें करूं ना. आनी तो कितलो मोग करता म्हणून निमाणें कुर्सार कळोवन सयत ताणें दाखयलें, हांव संवसाराचो, हांव तुमचो हर एकल्यांचो. देव बाप इतलो मोग करता म्हणून जेजू दाखयलें. आज मोगाचें इश्टानो, आमच्या काळजांत देवाचो मोग आसा गी, ह्या सवालाक जेजू एक जाप आमचे तावन आशेता, म्हजे तावन आशेता, तुजे तावन आशेता, हर एकल्यान तावन आज आशेता. आज आमी कसली जाप दिवंक शकता? हांव जेजू सांगून आसा, देव तुजो इतलो मोग करता तर हांव आमच्या दोळ्या मुखार हें सवाल आसा. ह्या सवालाक एक जाप सोदून काडचें. आमच्या काळजांत, सगळ्या काळजांत आत्म्यान आनी सक्तीन त्याच जेजूच्या मोगांत जियोवचे प्रयत्न करच्याक ह्या घडये तसो आदार ह्या वेळी मागया. तुझो मोग करता सुमया,
तू करगा दिता धनिया तुझो मोकळता सोमिया तू करगा दिता धनिया तुझो मोकळता तू करगा दिता मुझ स्वामी मन मानून घेता तुझो मोकळता तू करगा दिता मुझ सोमी मन मानून घेता मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा हालेलुया 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 आराधन हांव करता सोमिया सरपडर वंदिता धनिया आराधन हांव करता सोमिया सिर पडून वंदिता धनिया आराधन हांव करता सरपडर वंदिता म्हजो स्वामी मन मानून घेता आराधन हांव करता सिर पडून वंदिता म्हजो सोमी मन मानून घेता मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा हालेलुया 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 तुझी स्तुती गाता सोमिया तुका महिमा दिता धनिया तुझी स्तुती गाता सोमिया तुका महिमा दिता धनिया तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता म्हजो स्वामी मन मानून घेता तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता म्हजो सोमी मन मानून घेता मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा हालेलुया 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 हालेलुया
समी एक घडी भरती बी घालया. मगाची इश्टनाचे मुखार आमी आसा. हो वेळ एक घडी बरं पवित्रात्म्याच्या येण्या खातीर आमी मागो मुखार सरया. आमकां हर एकल्याक आज पवित्रात्म्याची गरज आसा. मगाचे इश्टानो आमी भियेल्या, आमी हर एकली भियेल्लेलीं आसा. लुकाच्या वांचलांत जेजू दोनी आपोस्तलां सांगत पयण करता आसतना जड वारें व्हडलें आनी त्या वेळार शीस भियेले. जेजू लागीं धांवून म्हणाले आमकां बाचाव कर, आमी बुडता. मग इश्टानो म्हजें आनी तुजें जिवीत त्या आपोस्तलां सांगता आसलेलें बरी जालां. आज आमी भियेल्या, आमी हर एकलीं भियेल्लेलीं आसा. आमच्या काळजांत विविध रितीचे भें आमी अनुभव करून आसा. सबार आमकां भलायकी कितें जायत म्हणलें भें आसा. म्हज्या भुरग्यांक सैरीक मेळत की म्हणून भें आसा. काम मेळत की, फुडार बांदीत की म्हणून भें आसा. आर्थीक स्थिती म्हजी कशी जायत म्हणलें भें आसा. विविध भें आमच्या जिवितांत रिगलास. थोड्याच दिसा आदी एक आर्टिकल हांव वाचून आसतना तातूंत तो बरयणार सांगता प्रस्तुत काळांत 3 विशेष पिडा मनशा भितर रिगल्यात आनी ताचे पैकी एक जावन आसा भें. आमी मानसीक रितीन भियोन आसा. कुडींनी आमचे भें आसा. विविध सन्निवेशांनी आमी हर एकली भियेल्लेलीं आसा. मोगाचे इश्टानो, आज आमी त्या भें म्हणल्या अंधकारांत भायर येवची गरज आसा. आज आमी हर एकल्यांनी ते भें म्हणल्या खरकांत त्या पिडेंत आमी भायर येवंक देवाचो आदार आमी मागची गरज आसा. ह्या घडये पवित्र उदक आमचेर शेणायत आसतना जेजू लागीं आमी मागया सोम्या म्हाका धैर्यान भर. सोम्या म्हाका तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भर. ते भियेल्ल्या आपोस्तलांक तुवें कशें पवित्र आत्मो दिलोय. तांच्या काळजांत तांच्या जिवितांत आसलें भें नापायस जालें. क्रिस्ताक रक्तान सयत साक्ष दिवंक हांव तयार जातलो म्हणल्या नव्या धैर्यान, नव्या बरवशान, नव्या पातयेन ते जिवीत जिवंक मुखार सरले. आज मोगाचे इश्टानो, ह्या पुणशेतांत ह्या देवळांत हांव फाटीं घरावेत आसतना म्हजें भें नापायस जायचें. नव्या स्पिरितान भरलेले व्यक्ती आमी जायचे. नव्या बरवशान भरलेले व्यक्ती आमी जायचे. ह्या घडये ताचो पवित्र आत्मा आमकां हर एकल्यांक ताच्या नव्या सक्तेन भरून दी, ताच्या नव्या आशिर्वादांनी भरून दी. हें पवित्र उदक आमकां हर एकल्यांक नव्या कृपेन, नव्या सक्तेन भरचेत आसलें आदाराचें जावं दी. पवित्र आत्म्याक ह्या घडये आमच्या काळजांत स्विकार करून आमी आयतें जावया. तुझो रक्ताच्या झरी कलवारी कुरसावे, पातकाच्या कोणात असलेल्या म्हाका दोन्ही तर संपूर्ण करी. तुझो रक्ताच्या झरी कलवारी कुरसावे, पातकाच्या कोणात असलेल्या म्हाका दोन्ही तर संपूर्ण करी. तुझो रक्ताच्या झरी. पवित्र तेलांत आमकां आमी मागोवंक आयतीं जाता आसतना मोगाचे इश्टानो, हें पवित्र तेल आमच्या कपालाचेर लायता आसतना पवित्र आत्म्याक आमच्या जिवितांत येवकार करया. आमच्या काळजांत ताका येवकार करया. आमच्या हर एका त्या सन्निवेशांत आमी ताका स्विकार करचें प्रयत्न करया. आमच्या काळजांत असलें भें, आमच्या कुडींत असली ती एंग्जायटी वा आकांत सगळें पयस जावं दी. शांत समाधानाचें जिवीत आमच्या हर एकल्याचें जावं दी म्हूण ह्या घडये आमी मागया. आत्म्या देवाच्या, आत्म्या बापाच्या, आत्म्या सर्गीच्या देवोन, आत्म्या देवा
सुरवेर तावन रूपाधले मनशाक तुवें रूपीत केलें सुरवेर तावन रूपाधले मनशाक तुवें रूपीत केलें ये तूं बापाच्या दिदो बळमोच्या आज्ञा ये तूं बापाच्या आज्ञा दिदो बळमोच्या आज्ञा आज्ञा देवाच्या आज्ञा बापाच्या आज्ञा सगळींच्या देवान ये आज्ञा देवाच्या आज्ञा बापाच्या आज्ञा सगळींच्या देवान ये दैविक शब्द जाऊन असलोय शब्दाच्या सत्ते संसार रचलोय दैविक शब्द जाऊन असलोय शब्दाच्या सत्ते संसार रचलोय ये तूं कृपेच्या आज्ञा करतो दिन्यानी वर्त्या ये तूं कृपेच्या आज्ञा करतो दिन्यानी वर्त्या आज्ञा देवाच्या आज्ञा बापाच्या आज्ञा सर्गीच्या देवान ये आज्ञा देवाच्या आज्ञा बापाच्या आज्ञा सर्गीच्या देवान ये मोगास बांध तुवें बांधलोय सगळी वैभव तुवें सोडलोय मोगास बांध तुवें बांधलोय सगळी वैभव तुवें सोडलोय ये तूं मोगाच्या आज्ञा करतो मोग मोच्या काळजान ये तूं मोगाच्या आज्ञा करतो मोग मोच्या काळजान आज्ञा देवाच्या आज्ञा बापाच्या आज्ञा जेजूच्या देवान ये आज्ञा देवाच्या आज्ञा बापाच्या आज्ञा सर्गींच्या देवान ये हालेलुया 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 हे पवित्र आमच्या खळसांत आमच्या जिवितांत बियल्ल्या हर एका खळसांत सोम्या तुझा जागो तूं फावो कर बियल्ल्या खळसांत बियल्ल्या जिवितांत तुझे येणे तूं फावो कर आमच्या हर एकल्यान दैरान भर आमच्या जिवितांत व्हड सैत लारां मारता आसतना सलवणेचे आकांताचे लारां मारता आसतना आमकां तुझे धैर्य तूं फावो कर वय आमी बियेल्या
वय आमी खाऊच येयल्या हो संसार आमकां बेश्टायता हे मनीस आमकां बेश्टायतात आमच्या फुडारा विशीं आमच्या स्थिती विशीं चिंता आसतना आमकां बेन दिसता हा सगळें समर्पण तुज्या पांयां तळी करता आसतना आमच्या जिवितांत नवो परवसो नवी पाती आनी सदांच आमकां तूं फावो कर हालेलुया 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 मगाचे इश्टांनी आराधनाच्या निमाणे वांट्यार आमी आसा ह्या घडये आमच्या काळजा मनाचे सर विरा देव विशेष करून ह्या नव्या वेळार कितें आमी मागोवंक हाडलेलें आसा तें सोम्या मुखार आमी दवरया प्रत्येक करून आयच्या दिसा आमकां जेवणाक सांगात दिल्ले जायते जाण आसात डोनाल्ड डिक्रोस मिर्सिन अलिटा विनय डिसोजा फ्रांसिस क्रास्टॅन्सन अलिशा मेल्विन मेंडोन्सा रोनाल्ड फेर्नांडीस सनिकुटम रॉबर्ट मार्सेल डिसोजा रोशनवास ह्या सर्व दानी खातीर आमी मागता सांगत आसायच्या दिसा जेवणाक आमकां कुमोग केल्ल्या पवित्र काळजा वाड्याच्या गुरकाराक प्रतिनिधीक वाड्यागारांक तांच्या सेवेच्या वावरांत सोमी तांकां आशिर्वादांनी भरून दिवन आमी मागया ह्या पुणशेतांत ल्हान व्हड सेवा दिवच्या हर एकल्यांचो हर एका व्यक्तींचो याजकांचो धर्मिकांचो गायन करतेल्यांचो ल्हान व्हड इतर सेवा करतेल्यांचो सर्वांचो उगडास काडून जेजू लागीं तांचे खातीर आमी मागया सांगत मोगाचे इश्टान आज सोम्या मुखार आमी आसा अर्द दीस सोम्याच्या पांयां तळी आमी करशिल्या आमच्या काळजा मनांत इरादे घेवन ते सम घेवन आमी हांगासर आयल्या आशेवन आमी आयल्या देव आमकां पावतलो आमची दुकां पुसतलो आमकां सांबाळून व्हरतलो आमचे वजे हाळू करतलो तोच जेजू ह्या घडी आमकां पळयोन आसा तोच जेजू ह्या घडी आमकां आयकोन आसा जेजू लागीं सांगया आमी आमच्या काळजाची बेजाराय जेजू लागीं सांगया आमी कसले म्हज्या अडचणी रिणाच्या समस्यांत हांव सुटका प्रत्येक करून भलायके खातीर जायते जाणां तुमी हांगासर ह्या घडये मागोन आसात बरे भलायके खातीर मतीचे डिप्रेशना खातीर मागोन आसात भुरग्यांच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोन आसात हांगासर जायतीं जाणां बरे भलायकी देव आमकां ह्या घडये फावो करून दी प्रत्येक करून परगांवांत आसच्या कुटुंबाच्या संद्या खातीर तुमी मागोन आसा जायते जाणांच्या कामाचे समस्ये ह्या झुजा जर्मान जायते जाणांचे जिवीत कश्टांचे जालां मोगाचे इश्टान देवा लागीं आमी मागया प्रत्येक करून ह्या घडये आज आमी ह्या नव्या वेळार सर्व धाकटेरां खातीर एक घडी भर प्रत्येक करून आमी मागया धाकटेर देवाचें प्रतिरूप म्हणलें बरें ह्या समाजेंत आसात तांच्या मरिफात देव वावुरता देव आमकां गूण करता आज त्या सर्व धाकटेरांक जेजूच्या पांयां तळी समर्पण करया प्रत्येक करून विविध कश्टांत आसचे समस्यांत आसचे धाकटेर आसात तांच्या जिवितांत कश्ट आयलेले आसात निरासपण आयलेलें आसा ते सर धाकटेरांक सोमी सांगातपणांत आशिर्वादांनी भरून दी लोकांच्या बरेपणा खातीर तांची निस्वार्थी सेवा लोकांक आनी देवाक मेसवणेची तांकां जावन दी सांगत आसा आमी आमच्या कुटुंबाचो आमच्या भुरग्यां बाळांचो उगडास काडया एक घडी भर सर्व आमची मागणी सर्व आमची प्रार्थना जेजूच्या पांयां तळी समर्पण करया ताच्या आशिर्वादाक घेवंक आमी आयतीं जावया Spirita sama sami
सुमिया जेजू क्रिस्त या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टां सोगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमी सेवकेच्या जेवणाचेर मागणें करया. उबी रावया. उबी रावया. ताच्या की पयलें आमकां सेवा दिवन आसलो फादर रॉबर्ट क्रास्ता कालच्या दिसा देवादीन जाला. ताच्या मरणाची रीत फाल्यां 4 वरांचेर वालेन्सिया इगर्जेंत आसतली. देखून ताचे खातीर आमी मागया. आमकां ताणें निस्वार्थ सेवा थोडी वर्सां दिल्यांत हांगासर तांचे खातीर आमी मागचें खंडीत जावन बरें जावन आसा त्या खातीर ताचे खातीर आमी मागया. तशेंच आमचेर आनी आज जेवणाक दान दिल्ल्या सुमेस्तांचेर आनी जेवण तयार केल्ल्या पवित्र काळजा वाड्याची गुरकार्ण आनी तिची प्रतिनिधी आनी तशेंच वाड्याकारां खातीर मागया. सरपददार आनी ससनाच्या देवा आमी तुका अर्घां दिता. हांव आयच्या दिसा खातीर तुवें प्रत्येक तरान हांगासर आमकां तुजें दर्शन दिल्ल्या खातीर, आमकां तुवें आपडल्या खातीर, आमकां आपडून गूण केल्ल्या खातीर, आमची ते साबां तुवें आयकल्ल्या खातीर, तुज्या सरकता मासान तुवें आमकां पोसल्या खातीर आमी तुका अर्घां दिता. तशेंच ह्या वेळार आमी मागता ह्या आमच्या दानी खातीर, हें जेवणां आमकां मेळाशें केलां तांणी आनी तशेंच जेवण तयार केलां पवित्र काळजा वाड्याची गुरकारांनी ती त्या सगळ्या वाड्याकारांनी तांचेरय तुजो आशिर्वाद आमी मागता. तशेंच आमी सेवकेच्या ह्या जेवणाचेर तूं तुजो आशिर्वाद घाल आनी जेवच्या आमा सुमेस्तांचेरय तुजो आशिर्वाद घाल. आमी कुडीन घट जावन तुजी शुभ वार्ता परगट करूंक गरजेची कृपा आमकां तूं लाभय. तशेंच ह्या वेळार सवारांनी खाली पोटार रावो जंय पडलां दुसऱ्या कारणां खातीर तांचे खातीरय मागता आनी तांकां वेळा काळाक जाय पुरतें जेवण खाण तुवें दिवन तांकां दादोशी करी जाय म्हणून आमी मागता. हे मागणें आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमीन. परत एक पोटी फादर रोशनाक आमी देव बरें करूं म्हणया. सकाळच्या मिसा वेळारी तांणी अरदान केलां आनी आतांय अरदान करन देवाचें उतर आमकां वांटून दिलां. त्या खातीर तांचो तुमच्या सुमेस्तांच्या नांवी हांव काळजांत उपकार बावडटां. देव बरें करूं. पत्रों साजूत देवा भक्तीना मान करता तुका. उपकार तुझे नियाळून देवा करता मेळटयता. तुझे वाटेन चलोवंक आमकां आदार मागूंक दी सदा. तुझी चिनी नियाळून प्रेरण सोडता. तुझे वाटेन समकदा. जय तुका गायता वडवीक तुजी गाजयता. तुजी मजत माता. तुजी जिणी आडून प्रेरण सोडता. तुझे वाटेन समकदा. जय तुका गायता वडवीक तुजी गाजयता. तुजी मजत माता. मोगार पुत्रा सोवे हांव परमोरी आशिर्वाद दिव आमकां.
बघिवन सांज जोडता देवा आम्हा बसत विनंती कर बघेन कृष्णाचे कुरवे निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दिव्यवाणी